हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा. जसे की काल तुम्ही माझं पॅकिंगाचो व्हिडिओ पळयल्लो. आयज आसा आमचा डे 1, म्हटल्यार फर्स्ट सिरीज जी आसा पळय न्हू वॅकेशनाची ती. तर आता आम्ही सद्याक आसा अनमोड. काड रे गाडी तू, कितें जालें? सद्याक आमी आसा अनमोड भीमगड वायल्ड लायफ. तर जेन्ना पळय आमी अशें खंय वता पळय न्हू तेन्ना आमचो रूट होच आसता. आमी मेन हायवे जे आसा पळय न्हू, मेन NH थंयच्यान वचना. हो फॉरेस्ट एरिया जे आसा पळय न्हू हांगच्यानूच ट्रॅवल करता. रस्तो मातसो ऑड आसा बट लागीं बी पडटा. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार आतां तो जो रोड आसा पळय न्हू तो बीन असोच आसा. सो तेका लागून मदीं रावल्ली आमी. टायम न्ही आतां 8:25 जाले. कितले? हां दवर तशेंच. 8:20 जाल्यार. म्हाका पयशे मेळ्ळे खंय पळय. मा दाखय कितले रुपया मेळ्ळे? गाडये पोना आशिल्ले म्हाका 20 रुपया मेळ्ळे खंय. सो आतां न्ही 8:25 जाल्यार. स्टील इतली थंडी खाता आनी इतले धुके आसा जाणा. आमी जे कडेन रावल्या पळय थंय मातसो वत लागता म्हणून, ना जाल्यार बरें थंडी पडटा सारकी. AC लायल्या बस इतली थंडी खायना जितली थंडी खाता. आनी धुके, सगळ्याक धुके. सो आयच्या दिसाची सुरवात अशी, जशें की तुमी पळयलेच न्ही. हांवें गेलेच पयशे पडले आनी मा सांगता आपणा पयशे मेळ्ळे खंय. मा सांगता सकाळ तो बोल्सा फोन काडलो न्ही तो काडटा आसतना पडले बोल्सांतल्यान. सो येता आसतना न्ही आमी फर्स्ट स्टॉप घेतलेलो तो म्हटल्यार दुधसागरा. जशें की युजली आमी खंय वता आसतना दुधसागरा रावताच पळय. थंय रावून नाल्ल बी फोडलो आनीक आतां भायर सरल्या वचपाक. तर आयचे आमचे फर्स्ट डेस्टिनेशन जे आसा पळय न्हू तें आसा प्रती बालाजी टेम्पल. ऑलमोस्ट पुण्याक पडटा तें. पुणे ऑलमोस्ट न्ही पुण्याकूच पडटा. सो फर्स्ट आमचें डेस्टिनेशन तें, थंय वतले आमी. आनी सेकंड डेस्टिनेशन मागीर ती सांगता मागीर. 498 किलोमिटर आशिल्लें रे घरा कडल्यान. 492 or 98 समथींग आशिल्लें. म्हळ्यार अरावंड 500 किलोमिटर सुमार आसा घरा कडल्यान. माकड पळय, खेती का माकड गे. सो अरावंड 500 किलोमिटर सुमार आशिल्लें सावड्ड्यासान. तर आतां आमी सद्या अनमोड आसात. पळोवया कशें कितें पावता ती. तेज्या पयलीं आमचो एक हेजो स्टॉप आसतलो ब्रेकफास्टाचो. तेज्या नंतर लंचाचो एक स्टॉप आसतलो. आनी मागीर तुमकां जें मेळटलें पळय न्हू तें फर्स्ट डेस्टिनेशन. 498 म्हळ्यार कितलो टायम लागतलो? 7 वरां. 6 वरां म्हटल्यार आतां 8:30 जाल्यार. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 ऑलमोस्ट लंच जावनूच जातलो आमचो फर्स्ट डेस्टिनेशन. पळोवया आतां आमी ब्रेकफास्टाक तर घेवन येयल्या. ब्रेकफास्ट आनी फर्स्ट टायम अशें जालां की आमी लंच बीन घेवन येयल्या जेवपाक. हो काल म्हणपा लागलो की जेवण दनपारचें जेवण बी घेवन यो म्हणून. हॅलो गुड मॉर्निंग म्हण मरे. सुप्रभात. सो दनपारचें जेवणूय घेवया कित्याक आतां खूब दीस भायलेच जातले न्ही खावप अशें म्हणून. सो तेका लागून आमी ब्रेकफास्ट आनी लंच ऑलमोस्ट सिमिलर आसा आमचो ब्रेकफास्ट आनी लंच. सेम आसा. सो मान हे पळय तर मान रोस केला. काबुली चण्याचो रोस. छोले न्ही, काबुली चण्याचो रोस केला तो. आनी पोळी, स्लायस ब्रेड अशें खूब कितें हाडलां आमी. फ्रुट्स आनी बॅगा पळयात कितली ती पळय. सो बॅग फाटल्यान डिक्की ऑलमोस्ट सगळे फूल जावन मा आपल्या कपड्या बॅग बी हांगसर घेवन बसल्या. सो फूल. मा आनी म्हणटाली तिगूच जाणी आमी अशें म्हणा तिगूच जाणां अशें म्हणा. चवथी मनशाक मा खंय बसयत आशिल्ले गे. आनी चवथी मनशा आनी एक बॅग जाता आशिल्ले. 4 जाणां आमगे जायो बी ना न्ही रे. म्हणल्यार अशें ट्रॅवल आमगे कपडे आनी बॅगा आनी ऑप्शनल कपडे भरपूर आसता. आतां आमी 4 दिसां खातीर 4च कपडे ना आमकां. मागीर 6-7 जोडी कपडे आसता ऑप्शनल बी म्हणून. ताका लागून बॅगा आनी एक बॅग व्हडलें जालां म्हागेलें बॅग व्हडलें जाला. सो पळोवया कशें कितें
जेन्ना घेतले पळय तेन्ना मेळटा रे. आतां आनी मदीं कांय ना. बेळगांव क्रॉस करून आमी ब्रेकफास्ट ब्रेक जो आसा पळय तो घेतली. हे खेपी आमकां भायर सरपाक खूब लेट जालो. हो आनी म्हणटालो सकाळी 5:30 भायर सरया म्हणून. बट 5:30 भायर सरप जालेंच ना. 5:30 हो उठला भायर सरपाचें सोडून. हो उठला 5:30 सुमार आनीक 6:45 कितल्या भायर सरल्या आमी. 6:45 भायर सरल्या गे का 7 6:45 आमी भायर सरल्या. आणि आता 8:30 झाली. तर हांगासा घाट बी झालो काढून आमचो. सो चलात या मेळटा मागीर ब्रेकफास्ट ब्रेक जो आसा पळय तो घेता तेन्ना. ओके चलो बाय. आमी आयल्या रेस्टॉरंटान. सद्याक न्ही आमी बेळगांव आसा म्हळ्यार बेळगांव सिटीच्यान भायर आसा. बट बेळगांवूच न्ही रे. हय ते बरयलां आय लव बेळगांव म्हणून. ते पळय व्हायट कलरान. सो ऑलमोस्ट आमी बेळगांवच आसा. रेस्टॉरंटान प्युअर वेज रेस्टॉरंटान थांबली. जस्ट आपल्याला लिंबू सोडा जाय म्हणपाक ताका लागून. सो लिंबू सोडा पितली आनी मागीर ब्रेकफास्ट करतली. लिंबू सोडा जी आसा पळय ती पिता आनी मागीर आमी ब्रेकफास्ट करतली. ब्रेकफास्ट आमी हाडला ताका लागून हांगासर करपाना. सदां मागीर खूब दीस भायले खावन बेजार येता न्ही ताका लागून. 2 लेमन सोडा ऑर्डर केला हांव आनी हो दोगांय हाफाक पितले आनी म्हाक ब्रेकफास्टाक कितें हाडलें तें बी दाखयता. लिंबू पिवपाक थांबली न्ही थंयच मातशें आयल्यान गाडयेकच ब्रेकफास्ट केलो. ब्रेकफास्ट आमी घरा कडल्यान घेवन येयल्ली न्ही ताका लागून थंय हॉटेलान करूं ना. बट ते ऑप्शन्स बरे बरे आशिल्ले. एक सी बर्डाची बस आशिल्ली रावल्ली. ते भरपूर लोक आशिल्ले भरपूर गर्दी बी आशिल्ली. सो आनी ऑर्डर बी येवपाक टायम लागता आशिल्लो ताका लागून आमी हाडलाय बी न्ही अशें म्हणून गाडयेनच बसून ब्रेकफास्ट केलो. ही पळयात मास्क बी घालून म्हाका गेलो बेजार. म्हाका घर वयता खंय. म्हाका एसटीचे बसय रे. मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है म्हणटा. मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है. देवा. सो ऑलमोस्ट बेळगांव जे आसा पळय न्हू ते क्रॉस करून आमी आतां महाराष्ट्रा पावपा येयली. हय बॉर्डरीर बी आसतली रे आमी. बॉर्डरीचेर बी आसतली आनी आतां आमी घर महाराष्ट्रा पावतली. आनीक दनपारा 3 बी म्हटल्यार आमी आमचें फर्स्ट डेस्टिनेशन जें आसा पळय न्हू थंय पावतली. आमी च्या पिली हांव आनी हो. च्या म्हणल्यार च्या बी हाडल्या ब्लॅक टी बी हाडल्या पण ब्लॅक टी पिवना. लिंबू सोडा पिल्ली न्ही ताका लागून. हे केलें कितें खाल्लें रे आमी स्लायस ब्रेड आनी रोस हाडले तो खालो. मान खावं ना कांयच. मुखार व्यू बरो आसा दाखयता तुमकां पयली. मस्त पळय व्यू. सगळी न्हंय दिसता त्या सायडीच्यान आनी मुखार फाटल्यानसून आनी बरें दिसतालें. बरें आसता न्ही व्यू. अशें खूब कमी जाता की हायवेचेर बी बरे बरे व्यू पळोवपाक मेळटा अशें म्हणून. नाल्यार चड अशे व्यू बीन अशें कांयच ना. आनी सगळ्याक रस्ते अशेच. आमी 3rd टायम का 4th टायम कितें ही आमगेली न्ही रे. अशेंच करून रोड हे अंडर कन्स्ट्रक्शन सगळें. वाऱ्यार आयकूकय ना. 1 किलो घेतल्या. बरी घे. हा लांबट असती घे. लांबट असती घे. हा पळय तेणे कशी खायला ती. तुवें काडून दिली आमगो. कर्नाटक आहे. पैसे दिते का. 100 रुपीज किलो. 1 किलो घेतला. तुवें काढल्या आमगो. हय काढल्या. विकती आणल्या खंय तेंच्यांनी. तुम्ही पोवू शकतात. पळय कशी बसला ती. आणि हांगा हायवे आणि जेवतात चादर बी घान. मनशान लायफान सगळं एक्सपिरियन्स करू जाय न्हू गे. कितें मनशान लायफान सगळं एक्सपिरियन्स बी करू जाय. एक्चुअली अशें करून गोंयांक खूब लोक येता न्ही तेन्ना आमी पळयताले अशें करून सायडीन बसून रांदून जेयता तिथे. सो आमी बीन एक एक्सपिरियन्स घेवया म्हटलो.
आयज एकूच दीस एक्सपिरियन्स. हा मागीर आनी खंय जेवण आयज एकूच दीस न्ही आतांचोच एक्सपिरियन्स. हो आयचो आमचो ब्रेकफास्ट जालो. आता हो लंच. बसना म्हणून फायनली आपूण बी बसलो सकयल. हायवे जस्ट बेस्टी अशी रेस्टाक पण थांबलेली तर टाइम बी जालो न्ही अशें म्हणून जेवया म्हटलें. 1:41 जाली. मॅम्मा आनीक हो आनी हांव. एक्चुअली न्ही अशें करून गोंयान खूब लोक येता अशें करून भायर बसून रांदून बी जेवता ते आमी पळयताली न्ही. मां सदांच म्हणटाली केन्ना येयलें आमी अशें करून भायर बसून कितें खावया म्हणून. सो ऊस आसा. सो हे नवी म्हळ्यार हायवे ती त्या सायडीच्यान हांगा एक्सटेंड जाता दिसता मे बी. सो तेका लागून काय सर्वीस रोड कितें तरी जाता. हे हांगासर बेतो बी घातला नवो आसा तेजेर चादर एक घातली आनी बसली आमी. मागीर ते जेवन घेता. पॅरा पार्टी चल्ला हांगा. पॅरा पार्टी ते कितें गो चकना कसलो चकना. मीठ आनी मसालो. मीठ आनी मसालो. कितें तुवें घेवपा लायलो. हय 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 काकडी खावपा जाय म्हण आपण. बट हे ते तेमगे हाती खावप ते बेटर आमी करून खावप. एक्स्ट्रा सेफ्टी. थँक्यू मस्त. आनी इल्लें घाल मुगो. पुरो पुरो पुरो. बरें हा. पेर बरें हा. पयल्यान घेत दिसता. GPS signal lost. हे तेका मरे असं कव आसा म्हणून चड हे दिसता. स्ट्रेट आशिल्लो मातसो उजवाड दिसता न्ही. कव आसा तेका म्हणून. सो पुण्या वयता आसतना लागता. हेणे समजेच आपल्या वॉक सगळं काळो. लायटी बी सारके पडना. ते लायटी आतां रिपेअर करता न्ही. सो आनी हांगच्यानी आतां आमकां सकयल देंवपाक जाय. मस्त डोंगर आनी आतां आमी सकयल देंवतली. हायवे जात दिसता. खंयच्यान काय ही हायवे. विंडो ओपन आसा म्हणून आवाज येत दिसता चड. केदो व्हडलो डोंगर न्ही त्या सायडीच्यान. आमी तो आतां आर पार करून आयल्या. रस्ते जे कडेन बरे आसा ते कडेन सामके बरे आसा. जे कडेन बरे ना ते सामकेच बरे ना न्ही. पळय रे हो हायवे असं टर्न मारून आसपा दिसता. ओके ही नानाची गाडी. घेता म्हाका कोणी आतां हांगसर कोणी वळखना म्हणून सांग. नाजाल्यार वळखपा बी ना. इतले तोंड हे जाला सारके. चिखलाचे बुरशें ऑयली म्हणटा ते भशेन. रोजांचो मळो मस्त न्ही. मळो म्हणटा एक तेंगे बाणी आसता ती शेताची. सो आमी न्ही फायनली पुणे एरियान पावली. मेन सिटीन न्ही बट पुणे एरियान पावली. आनी आतां टायम जाला 5:10 सारकी एक्झॅक्ट. सो एक 4 मिनटां दाखयता गुगल. सो 4 मिनटान आमी पावतली आमचे फर्स्ट डेस्टिनेशनाचे जे आसा बालाजी टेम्पल इन पुणे. In 500 meters, turn right. In 500 meters, turn right. सो पावली की ना बालाजी टेम्पल तुमकां दाखयता. हांव सेकंडा वता. म्हळ्यार पयलीं एकदां पावलें. खूब पयलीं न्ही एकदां पावलें हांव. बरें वर्सां पयलीं स्कुला बी वयतालें तेन्ना आसतलें तें. सो तेन्ना येयल्ली आमी हांगासर खूब तेंपान वता. हो फर्स्ट मा एकूचदां पावलें दिसता न्ही. मा तेन्ना 2 फावटी पावल्या. ओके गाडी येता फुडल्यान. सो आतां पळोवया कशें कितें आसा ते. पयलींचे तशेंच आसा काय ना कितें चेंजीस जाला कितें ते.
बालाजी टेम्पल जे आसा पळय न्हू तेका प्रति बालाजी टेम्पल म्हणटा. म्हटल्यारच एक्झॅक्ट बालाजी टेम्पल जशें आसा पळय न्हू तिरुपती त्याच टायपाचें. आमी जेन्ना पयलीं आयिल्ली पळय न्हू तेन्ना कशें आशिल्लें आनी आतां कशें आसा म्हाका बी चेंजीस पळोवपाक जाय. कितलें इम्प्रुवमेंट जाला कितें तें, कित्याक की तेन्ना इतल्या वर्सां पयलीं म्हटल्यार न्ही इम्प्रुवमेंट बी भरपूर आशिल्लो हांगासर. आतां मेला आसा कितें रे जायंट व्हील बी येयला मरे. सो हे पळयात भायल्यानच पळयात तुमी कितले क्लीन अशें आसा तें. पार्किंगाक लावन मागीर आमी दर्शनाक वतली. सो आनी जे कितें शूट करपाक मेळटा पळय न्हू जितले कितले ते तुमकां हांव शूट करून दाखयता. मोस्टली न्ही अशें जाता की टेम्पलान बी न्ही दर्शन जें आसा पळय तें करपाक मेळटा बट व्हिडियोज एंड फोटोज अलाव आसना. सो पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता तें तुमकां दाखयता. ओके सो आमी पावली हांगासर आनी एज युजल हे पळयात देवूळ भायल्यानच तुमी मोबायल आनी हे हांगासर हे पळयात लॉकरान दवरपाचें आनी दर्शनाक वचपाचें. सो चलात. सो आमचें न्ही दर्शन जें आसा पळय तें जालें हांगासर. आनी हे भायर सगळं हे आनी भितर जो आसा पळय न्हू तो आमकां मोबायल बी व्हरूंक दिलना. मोबायल आमी न्ही थंय हे केल्लो. हे पळयात भायल्यानसून देवूळ इतलें मस्त आसा जाणा भितर. हां बरें आसा न्ही रे भितर. सगळे भांगराचे. हो खांबो जो दिसता पळय तो सगळो भांगराचो. हे भितर देवूळ तर खूब बरें मस्त आसा. भितर व्हरूंक दिलना. हो हेका बरें दिसलें न्ही रे खूब आवडलें न्ही तुका. मस्त आसा. एक्चुअल म्हटल्यार जशें पळय एक्झॅक्ट तिरुपती आसा पळय सेम तशेंच टायप आसा बट इतलें व्हडलें ना बारीक बट सेम तशेंच आसा मस्त अशें. हय सो हें हांगासरल्यान टेम्पल आनीक ही हो जो आसा पळय न्हू त्या टेम्पलाचो बॅक सायड हें जें तुमकां दिसता पळय हांगासर तें टेम्पल आनी ही फ्रंट सायड हे सायडीच्यान फेसींग आसा. सो हो हांगासर न्ही हेच्या मुखार हो जो क्लीन डोंगर सारको मे बी हे रूम्स समथींग जाता दिसता. अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा बिल्डींग. नेक्स्ट टायम येता म्हळ्यार होपफुली जाता जाल्यार पळोवया. आनी बॅकग्रावंडान न्ही पुजा चालू आसा तेजो सावंड सिस्टमाचेर हांगासर आवाज येता. सो तुमकां हांव उलयता तो मे बी क्लियरली आवाज येना आसतलो. सो ताका लागून पार्किंगाक पावतकीर मेळया. आमी न्ही आतां बालाजी टेम्पलांतल्यान भायर सरल्या वचपाक नेक्स्ट डेस्टिनेशनाचेर. आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो 6:05 जाल्या बट स्टील भायर पळयात कितलो काळोख जाला तो. हांगच्यान 35 किलोमिटर समथींग आसा. आनी आयज आतां जे तुमी टेम्पल पळयला पळय न्हू ते बालाजी टेम्पल इन पुणे. सो बरें टेम्पल आसा. भितर जर गेले न्ही जाल्यार भायर येवपाचें भान आसना इतलें बरें टेम्पल आसा. सगळे भांगराचे सगळे मागीर जितले देव आसा आनी जितले सगळे कितें कार्विंग बी आसा सगळे भांगराचे. फक्त इतलेंच की मोबायल आसा पळय तो भितर अलाव ना. आनी तुमकां तर खबरूच आसा जी अशी मोठी मोठी डेस्टिनेशन्स आसता टेम्पल्स आसता थंय मोस्टली अशें करून मोबायल्स बी अलाव आसना. तरी पूण तुमकां न्ही हांवें भायल्यान दाखोवपाची फूल ट्राय केल्या. भायल्यान इतलें काबी दिसना आनी थंय न्ही प्रॉपर व्हिडियो बी करपाक मेळना कित्याक की बॅकग्रावंडान पुजेचो आवाज येता व्हडलो आरत्यो बीन करता वाजयता तो बीन. सो ताका लागून तर स्टील न्ही म्हाजे कडेन काही फोटोज आसा काडलेले म्हळ्यार भायल्यान ना भितर न्ही भायल्यान जे कितें थोडेफार फोटोज आसा पळय न्हू काडलेले ते तुमकां हांव ह्या व्हिडियोच्या फाटल्यान लास्ट एंडाक मागीर दाखयता. सो चलात आयचो हो व्हिडियो बी हांगासरच एंड करता. होप करता की तुमकां आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो म्हणून. चलात मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय म्हणट रे. बाय. मा बीन आसा मा फाटल्यान जाल्यार. सो चलो मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ.